दाबोळी मतदारसंघ हो 2012 सावन मगोचोच आसा। मगोचो उमेदवार दाबोळी 5000 वयर मतांनी लीड घेतलो असो दावो करून भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान परत एक फावट दाबोळी मतदारसंघाचेर दावो केला। आमदार मविन गुदिन्होची भाजपाक खरीच गरज आसा काय कितें असो प्रश्नय तांणी केला। जुवारी सारकिल्या पुलाच्या कामाक भाजपा सरकाराक लागून सुरवात जाल्या आनी हाचे श्रेय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आनी संरक्षण मंत्र्याक वता अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या। RDXO खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। म्हाका एक खबर आसा, दाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक व्हडले प्रमाणात म्हाजे बरोबर आसा। लास्ट इलेक्शना जेन्ना एक वेव आशिल्ली, इट वॉज अ डोंट फॉरगेट, विसरपा जायना, इट वॉज अ प्रो BJP वेव, इट वॉज अ प्रो पर्रीकर वेव, आनी ते वेवान सुद्दां हांव निवडून आयलो कित्याक लोक म्हजे बरोबर आसा। हांव ग्रासरूट वर्कर पयलींसून काम केलां आनी आतां जेन्ना BJP म्हूण हांव कॉन्टेस्ट करतलो कितें क्लीन स्वीप जाता ते लोक पळयतात, तुमी पळयतले, ते लोक म्हजे बरोबर आसा, तेजेर मातशें पूण डावट ना। तो जो कितें उलयता तें म्हाका खबर ना, म्हणजे आपूण गोंया मुंबय रावन आपूण गोंया पावलो अशें म्हणणारे लोक खूब आसा मुंबय पूण गोंयांत पावले म्हणणारे, तसो ताजें आसा तो आसा काँग्रेसीन, आपूण BJPक पावला। आतां BJPत खरेंच BJP सारके पक्षाक खरेंच ताजी गरज आसा काय कितें 5 फावटी तेवटेन गेल्ले मनशाची, हें BJPच्या लोकांनी ठरोवपाचें आसा, हें हांव ठरोवं शकना। हांव इतलेंच जाणा, आमच्या फाटल्याच्या युती प्रमाणे तो सीट जो आसा तो मोगो पक्षा कडेन आसा आनी मोगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान हांवें स्वता तो सीट इतलो बरो बांदिल्लो आसा। म्हजो जो फाटलो उमेदवार आशिल्लो तो उमेदवार नक्कीच 3 ते 5000 मतांनी लीड घेवन थंय येतलो, अशी सद्या थंय परिस्थिती आसा। युतीच्या माध्यमांतल्यान त्या सिटाचेर चडशें डिस्कशन जावंक शकना अशें म्हाका दिसता।